तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत चवथ स्पेशल. आणि चवथ जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना चवथीची तयारी कशी सुरू जाता हे जाणून घेवपा खातीर आमी आज आयिल्ले आसात वास्को. तर पळोवया वास्को बाजाराक चवथीची तयारी कशी चल्ल्या ती. लेट्स गो. चवथ अशी म्हणली की आमची तयारी जेन्ना सुरू जाता तेन्ना सगळ्या पयलीं आमच्या दोळ्या मुखार येता तें माठोळेचें सामान. आनी माठोळेक कितें कितें आसता, माठोळी कशे तरेन तयार जाता, माठोळी कशे तरेन सजोवपाची हें बाजाराक येतकीर थंय जो पळय बाजार भरता ताजेर लोकांलें प्लॅनिंग स्टार्ट जाता. हांगा तुमी पळोवपाक शकतात वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन हांगा माठोळेचो बाजार हांगा भरिल्लो आसा. तर जाणून घेवया पळोवया कशे तरेन ही माठोळी आतां लोकांची हांगा वास्को जावपाची आसा. सत्रे भितर उबो आसा. ही सत्री आतां ह्या दिसांनी पावस चड पडटालो म्हणून घाल्ली काय वत चड आतां सद्या वास्को आसा म्हणून घाल्या ती खबर ना. म्हाका एक सांग, चवथीची तयारी कशी चल्ल्या? एकदम बरी. एकदम बरी. आनी कितें सांगतात लोक ह्या फाटी चवथीचे? बरें आसा म्हणटा, म्हारग ना म्हणटात. म्हारग ना म्हणटा, सामकें सवाय म्हणटा. बरें. वर्सान वर्स चवथीक आमकां खबर आसा अनसां वतात, आडसरां, नाल्ल, केळ्यां घोडाय, चिबडां. ह्या फाटी चड लोकांनी कितें घेतलां? अजून घेवकूच ना, थोडे घेतलां. थोडे घेतलां. आनी कितें सांगून बी वता हें ना गे तें ना गे वनू हें हाड ना गे काय म्हणनात कस्टमर, काय म्हणनात कस्टमर काय म्हणना. पूण तुका कशें दिसता ह्या फाटीची चवथीची तयारी? म्हारग आसा ह्या वर्सा एपार. म्हारग आसा. आतां तूं म्हणटाली लोक सवाय आसा म्हणटा म्हणून. म्हारग आसा. म्हारग आसा. पयलीं तिणें म्हणलें सवाय आसा, आतां ती म्हणटा म्हारग आसा. पूण सवाय आसूं म्हारग आसूं लोक म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया. जेन्ना आमी चवथीचो बाजार म्हणटा तेन्ना फक्त आमी व्हडले लोक वचून जी कितें खरेदी करतात ताजेरूच सगळी ही चवथ आसना. चवथ म्हणजे एक उमेद. आनी जेन्ना आमी उमेद म्हणटा तेन्ना गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या उमेदी बरोबर जर कोणी चड आनंदीत आसता ते म्हणजे आमचे गोंयचे भुरगे. बाबा तुजें नांव कितें? म्हजें नांव दिवेश कलंगुटकर. दिवेश कलंगुटकर. आज वास्को बाजाराक कितें घेवपा आयला? वास्को बाजारान कपडे आनी हे माटोळीचे सामान कितें कितें. कपडे, माटोळी. आनी ते ठो ठो करता ते गन बी घेतलें? ते घेतलो. ते पयलीं घेतलें काय हें पयलीं घेता? हे पयलीं घेता. हें पयलीं घेता. बरें. आनीक फोग बी लावपाचें कितें प्लॅनिंग? फोग बीन लायतलो. फोग लावपाचो. पूण फोग लायता आसतना बी केअरफूल आमचो मंत्र आसा. ओके. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. भुरग्याची उमेद वेगळी आसता रे. म्हाका खबर आसा न्ही, हांव जेन्ना पळय ल्हान आशिल्लो न्ही तेन्ना ते गन येताले पळय ठो ठो करप आनी आमकां तेन्ना उमेद कसली म्हणजे आमी जशे पुलीस जाल्ल्या भशेन. म्हणजे तुमी तशें पळयलां आसतलें. जेन्ना माटोळेचें सामान पळोवपाक आमकां जेन्ना माटवांक भितर सुद्दां सरचें पडटा तेन्ना हांव सदांच अशें मानता की आमकां बूट काडून किंवा जोती काडूनच भितर सरपाक जाय. कारण हें सगळें गणपती बाप्पाचें सामान. आनीक अनवाळें हो एक शब्द ताका वापरतात. कशें आसा तुमी?
कशी चल्ल्या चवथीची तयारी ह्या फाटी? कारण थोडे लोक म्हणटात की ह्या फाटी चवथ अशी दिसना, थोडे म्हणटा चवथशी सगळ्या परस बेस्ट. पूण तुमी हांगा बाजाराक आसले कारणान तुमकां सामकें लायव्ह उदाहरण पळोवपाक मेळटा. आनी सगळ्या पयलीं हांव एक गजाल मेन्शन करपाक सोदतां, हें बरें ऑर्गनायज्ड आनी बरें मांडून तांणी दवरलां. आनी जेन्ना पळय मांडून कितें दवरतात तेन्ना लोक जेन्ना बाजाराक येतात तेन्ना आनी इल्ली उमेद येता ते वचून खरेदी करपाची. कितें म्हणटा लोक ह्या फाटी? मातशें माटोळी मातशी म्हारग आहा म्हणटा, पूण खूब म्हारग आसा सद्या. म्हणजे हे लोकांचो व्यू पॉयंट काय तुमी तुमचोय हें सांगतात? बाणासरी खूब म्हारग आशिल्ली. खूब म्हारग आशिल्लें, पूण कित्या खातीर ही म्हारगाय? म्हणजे कित्याक लागून अशें तुमकां दिसता? तेच चड करून पावसा लागून, पावस भरपूर पडला न्हू, माल खूब शॉर्टेज आसा तेका लागून. माल खूब शॉर्टेज आसा, पूण माल जरी शॉर्टेज आसलो तरी भिवपाची गरज ना. गणपती बाप्पा सगळ्यांनी चवथ वेवस्थीत बरे भशेन करतलो. आतां लोक जेन्ना माटोळेचें सामान घेवपाक येतात चड डिमांड कित्याक आसा? कारण हांव हो प्रश्न त्या खातीर विचारता, ह्याच खातीर विचारता कारण वेगळे वेगळे तरेचें सामान जरी आसलें तरी लोकांचो एक चिंतपाचो जो पळय एक व्यू आसता तो वेगळो आसता. फर्स्ट म्हणटा तांकां ती गौरी, दॅट इज द मेन थिंग. ते कोकोनट नाल, उतरलेलो नाल तो पयलीं तांकां पयलीं तयूय आसता, कारण थोड्या लोकांच्या घरांत तय आसता म्हणटकीर तांकां सुरवात करची पडटा. सो थंय पयलीं हे करतात ती, थंयचो उपास करून तेची पुजा करता. तेजी पयलीं पुजा करूंक जाय, मागीर दुसरे दिसा मागीर ते गणपती गौरी बिवरी ते लायता. दॅट इज द मेन पॉयंट ऑफ चवथीचे चड मेन. आनी तो नाल, उतरलेलो नाल म्हणटा तो मेन, महादेवाक बीन दवरतात आनी गणपती लायता तो. एंड रेस्ट इज द एज युजल ते कितें माटोळीक लायता ते तेंचे घालतात ते सामान. स्पेशल माटोळी प्लॅनिंग करून बी अशें व्हरपी कोणी आसात? कारण थोड्याचे माटोळी सामक्यो कशी आसता, म्हज्या घरांक बी कशी ते कितें मेळटा तें काडलें लायलें देव पावतलो. पूण थोड्याचें तशें आसना, थोड्याचे माटोळ्यो प्लॅन करून डिझायन करून सजोवप आसता. सो तसो बी कोणी मनीस आयलो आसा? तसो ना, बट नॉर्मली ते कितें लायता पळय तेच मेन व्हरता. जंगली कितें आसता पळय तेच मेन व्हरता. गांवठी आयटम लायक मेन इम्पॉर्टंट तेच लायक. एक गजाल हांव हांगा पळोवपाक शकता ते म्हणजे हे पयलीं सोदतले ते बेडे. हय हय एब्सोल्युटली. म्हाका दिसता लोकांक सुपारी माडयेचें म्हत्व सांगपाची गरज ना. आनीक सगळ्या इम्पॉर्टंट जर म्हाका कितें दिसता जाल्यार तें आसा हें नवें, जाका आमी नवें म्हणटात. आनी हें नवें म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें हें खुबशे जाणांक खबर आसतलें, थोड्याक खबर नासतलें. हें नवें म्हणल्यार अंदूच्या पावसाचें पयलें जें पीक आसा ताका आमी नवें म्हणटात. नव्याक कसो कितें डिमांड आसा? सांग न्हू कितले तेजे ते. म्हाका दिसता उजव्या हाताक जेन्ना मायक धरता तेन्ना तांकां उलोवपाक प्रॉब्लेम जाता. अशें डिमांड काय ना, पूण तेका हे अंदू आमी अशें गेल्या वर्सा आमी 20 रुपया दिताले, अंदू आमचे 30 रुपयान 50 रुपया विकता. हय ते मातशें खूब शॉर्टेज आसा नवें पावसा लागून. नव्याचो पायस हें चवथीक फेमस, खास करून पंचमी दिसाक जेवणार गणपती बाप्पाच्या. आनीक नव्याचो पायस म्हणटा आसतना हें नवें व्हरप खूब गरजेचें आसता. माटोळेचो बाजार करता करता म्हाका याद जाली म्हज्या भुरगेपणांतली. आनीक म्हज्या भुरगेपणाक जेन्ना आमच्या घरा कडेन जेन्ना माटोळी करताले तेन्ना सगळे म्हजे घरचे म्हाका विचारतालीं, अरे बाबू तुज्या आवडीचें कितें रे? आनी हांव नेटान सांगतालो म्हज्या आवडीचें तोरांच. कारण माटोळेक जी बाकीचे पळय फळां पळय लायताले ते सदांच घरा कडेन खावपाक मेळटालीं, आमी बाजाराक गेल्यार दिश्टी पडटालीं. पूण तोरांजाची स्पेशलिटी मात जेन्ना चवथ आसता तेन्नाच ते घरा कडेन आमच्या हाडटाले. आनी खूब जाणांच्या घरा कडेन बी तोरांज चवथी कडेनच हाडटात, हातूंत कांय दुबाव ना. आनी अशे तरेची तोरांजां आवय तोरांज घेवन उबी आसा. म्हाका दिसता तिका हांवें विचारिल्लें तोरांज कशें घे म्हणटा, ना ती तोरांज घेवन उबी. तोरांज कशें? 100 रुपया. 100? सेंच्युरी मारली मगे तोरांजान. कितें म्हारग हांव सगळे पावसान गेले न्हू त्या खातीर म्हारग जाला सगळें. ते तोरांज बाबडे म्हणटा आसतलें पावस पडलो खंय आनी आपल्याचेर घालता कोण कितें काय म्हणून. बरें तें सोड, तोरांजाक डिमांड आसा मगे सदां भशेन. आसा. बाकीचे हांगा कितें कितें पळोवपाक मेळटा? आतेरां आसात. आनी खास करून हांव जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे आंबे. चवथीक आंबे पयले फावटी पळयता. हें कितें? हें आंबेच न्ही हे? हां आंबे आंबे म्हणजे तन्नी तोरां हान पळय एक आंबट लागता काय गोड लागता ते. हांव कितें फळ धुले शिवाय केन्नाय खायना. तुमी खावचें न्ही, कित्याक खंयचे खंयच्यान येता, तुल्लाक आसता, कितें आसता. बरें म्हाका एक सांग, पळय हांव कसो घुस्पता तो, म्हाका कशें उलोवप तें सुद्दां कळना, इतलो चवथीचो बाजार भरला. म्हाका एक सांग, ही कितें स्पेशलिटी ह्या फाटी? वर्सा वर्सा हाडटा आमी, म्हारग जावन सवाय पूण हाडटात चवथीक.
चवथीक हाडटा मान कच्ची हाडटात मानकुराद आमेना ना मानकुराद मागीर हितून येता जानेवारी. जानेवारी आमकां हरशीं पयलीं शिकयलें मानकुराद एप्रील मे म्हयन्या येता म्हणून. तुमी कंप्लिटली जॉग्राफी हिस्ट्री सगळें चेंज करता. आनी हें कितें? हे दुदी हे तोरेंग आनी हे माटोळेचें सामान सगळें. पूण हांव न्हू सगळें म्हारग जाल्यार पावस भरपूर पडलो न्हू. पूण म्हारग जालें म्हण आमगे गोंयकार लोक आयकता म्हारग जाल्या पसून व्हरपा नाका चवथी. जाय व्हरपाकच जाय कारण चवथ ही आमची गोंयची अशी परब जी प्रत्येक गोंयकार व्हडा उमेदीन मनयता आनी म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया. चवथ आणि चवथीची तयारी म्हणटा आसतना फक्त माटोळेचें सामानच घेतलें म्हणून जायना तर बाकीची तयारी तितलीच म्हत्वाची आसता. म्हणजे जशें की गणपतीची मुर्ती हाडप, मकराक लायटी घालप, ताजी सजावट आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकता कशे तरेन हांगा सजावटीचें सामान हांगा एवेलेबल आसा जे लोक येवन व्हडा उमेदीन हांगा मकर सजोवपा खातीर चवथीच्या खातीर व्हरतात. आप थोड़ा बता सकते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का इस बार? नहीं अच्छा है भगवान गणपति के भैया ये सब लोग ले जा रहे हैं, सारा बात हो रहा है और कोई कमी नहीं है, ऐसा है इधर. हाँ बहुत बार क्या होता है कि लोगों को बहुत कुछ ऐसा सामान दिखता तो है बाजार में लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली इसका करना क्या है. तो आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि ये किस लिए है और बाकी का मैं ऐसा पूरा देख सकता हूँ. ये सब गणपति भगवान का जो है ये हार पहनाओ, इसके बाद में और सारे हार है, तोरण है. आप दिखाइए थोड़ा सा. ये देखो ये तोरण है, ये सब तोरण है, ये सब लगाइए. ये जो हार बना हुआ है सब लगाया है, ये सब है और ये भी लगाते हैं. हाँ ये सब और आपका मुकुट भी है, मुकुट लगाते हैं. सब मुकुट लगा के सारा काम होता है भगवान को भाई. अच्छा और ये आपका ये सब है सजावट का दूसरा ये भी है और दूसरा भी है, यही सब बात है. इसकी खासियत क्या है और इनमें से ज़्यादा डिमांड में क्या है? अब खासियत तो भगवान का दिन आ गया है, वो खासियत ही है. उनका दिन आ गया है, उनको जितना चढ़ाना है वो आपका भगवान अच्छा करेंगे, सारा बात अच्छा होगा. हाँ यही सब बात है. उनका ऐसा नहीं है कि क्या चीज़ उनको पसंद है, सारी चीज़ें जो यहाँ बिकती है सारी पसंद है. भगवान के लिए सारा पसंद है उनको. बहुत अच्छी बात कही आपने. थँक्यू सो मच चाचा. तुम्ही पळयलां आसतलें की कशे तरेन चवथीची उमेद जी आसा ती प्रत्येक गोंयकाराच्या तोंडार दिसून येता आनी आमचो चाचा सांगता की कशा पद्दतीन लोक व्हडा उमेदीन येवन चवथीचें सामान गणपती बाप्पा खातीर हांगच्यान विकतें घेवन वतात. माटोळेचें सामान जेन्ना म्हणटात तेन्ना वेगवेगळे गोंयकार आमकां हांगा वास्को दिश्टी पडटात जे खरेदी करपाक आयल्यात. अशेंच आसा आमचें एक पात्रांव कसो आसा? कितें म्हणटा अंदूची चवथ? कितें घेवपाक आयले तुमी? फळावळ व्हरपाक गेल्ले. आनी कितें कितें घेतलें? ना आतांच आयला. आतांच स्टार्ट केला चवथीचो बाजार? हय हय. कितले दीस गणपती अंदू? म्हणून आमचो 5 दीस. 5 दीस? वार्षिक 5 दीस आसता काय अंदूच 5 दीस? तिसलान. आं तिसल. चलो ओके. आनीक कितें म्हणपाचें आसा अंदू माटोळेचें सामान सवाय म्हारग तशेंच आसा? ना म्हारग म्हणजे अशें पावसाक लागून सगळे तांकां लुकसाणी आनी म्हारग कशें बरें. पूण सवाय जावं म्हारग जावं चवथ म्हणटकीर आमकां घेवपाकच जाय, नेटान करपाक जाय. नेटान करपाक जाय कारण हो आमचो व्हडा उमेदीचो सण आनी गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. तुम्ही पळयलां आसतलें की लोक सगळे म्हणटात म्हारग जावं पूण ह्या फाटी आमी चवथीक मात कशेंच फाटी सरचे नात आनी गणपती बाप्पा मोरया हेंच म्हणून आमी मुखार सरतले.
गणपतीचो बाजार जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी माटोळी पळयली, आमी फोलियो गणपतीचो हार पळयलो, आमी लोक कशे खरेदी करतात ते पळयले. पूण जर गणपती बाप्पाची मुर्ती ना जाल्यार मात चवथ आमकां कशीच मनोवपाक मेळना. बाकीचे सगळे करून पसून कांय फायदो आसना. आनी म्हणूनच हांगा आमी आयले आसा वास्को बाजाराक. हांगा तुमी पळोवपाक शकतात बऱ्यांतल्यो बऱ्यो रंगीत गणपतीच्यो मुर्त्यो. गणपती बाप्पा मोरया हे हांगा पळयतकीरच प्रत्येक जाण म्हणटलो हातूंक दुबावना. पात्रांव, म्हाका एक सांगात, कशी चल्ल्या तयारी लोकांची? लोकांची तयारी आता खूप फाट चाललेली असा आणि 2च दिसात गणपती असा. त्याच्या खातीर लोक आता गणपती खातीर सुट्टी काढून बिजी असा आणि आपल्या गणपतीच्या मांडप घालपाक कितें तरी डेकोरेशन करपाक ते आपल्या बिजी कामात खूप धुंदीत आसा ते. आता म्हाका एक सांगात, आता चवथ अशी लागीं येता तेन्ना आमकां 2 तरेच्यो मुर्ती पळोवपाक मेळटा. एक जी पळय आसता ती बूक केल्ली आनी दुसरी आसा ती लोक व्हरपाच्यो आसा. हातूंत भितर अश्यो बूक केल्ल्यो बी मुर्त्यो आसात खंयच्यो? बुक केलेले जे अशा त्यो मूर्ती आहे ते आम्ही शॉपार दवरलेले असा आणि जे बुकिंग ना ते लोक कामात असा किंवा मार्केटिंगीत असतात त्यांच्या खातीर आम्ही मार्केटात मूर्ती आणलेली असा. ह्यो तुमी खंयच्यान हाडल्यात काय तुमी तयार केल्या? आम्ही कुंभार आम्हीच स्वतः तयार करता, आम्ही ओन तयार करता. तुम्ही सांगपाक शकतात हांगा खूब मुर्ती म्हाका दिश्टी पडटात आनी वेगळे वेगळे रंग, वेगळे वेगळे डिझायन्स हांगा पळोवपाक मेळटात. तुमी मातशें थोडक्यात भितर ते आमकां सांगपाक शकतात की कित्याक लागून अमकोच रंग, कित्याक लागून अमकीच मुर्ती हे तुमी तयार केला ते? हां सांगू शकता. एक मिनिट. हॅलो, ही मूर्ती तो दगडूशेठ हाका पाटील दगडूशेठ म्हणता. कित्याक ह्याचा शेप वेगळो दिल्लो आसा आणि दगडूशेठ जो असता पळय तो पूर्ण असा गोल्डन असता आणि ह्याका तो गोल्डन दिना म्हणजे ह्याका शेप दिल्ले असता दुसऱ्या पासून आणि दगडूशेठ ह्याका पाटील दगडूशेठ म्हणता. आणि दुसरे हे तुमचे लालबागचो राजा, ह्यो मुंबईचा राजबागचो राजा जो असा जसो असा तसा शेप दिल्ले असा. कित्याक त्याची जी शेप असा पळय ती त्याका लागून ते त्याची शो येता. दुसरे हे बाळ दहीहंडी कृष्णाचा गणपती त्याका समोर दहीहंडी दिल्ली असा आणि बाळ गणेश श्रीकृष्ण अशी त्याची ती मूर्ती असा आणि तशाच तशी ती बनवलेली असा. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन दगडूशेठ, दहीहंडी गणपती बाप्पा आणि लालबागचा राजा अशा पद्दतीन वेगळे वेगळे डिझायन्स तयार करून हांगा ओनू वास्कोच्या लोकांक आपल्या घरा कडेन लालबागचा राजा सारखीच मुर्ती व्हरून चवथ बऱ्या पद्दतीन करपाक मेळटली हे आमच्या चाच्यान हांगा दाखोवन दिल्लें आसा. आनी त्याच प्रमाणे वेगळे वेगळे डिझायन्स, वेगळे वेगळे म्हत्व प्रत्येक मुर्तीचें हें आमकां हांगा दिसून येता. आनी त्याच पद्दतीन आमचो गोंयकार जेन्ना फुडें सरता तेन्ना तो अशेच पद्दतीन चवथ मनयता. काकी कितें घेता? गवर घेता. म्हाका दिसता जेन्ना बायल मनीस बाजार करपाक येता आनी दादलो मनीस बाजार करपाक येता भितर जमीन आसमानाचो फरक आसता. कारण हांवें आतांच वास्को बाजारांत 2-3 जाण दादल्यांक पळयले, हें घेतलें आनी कितें हाडपाचें गो, तें जालें आनी कितें करपाचें गो. पूण बायल मनीस जेन्ना येता तिच्या हाताक फक्त फोन आसता पूण ती डायरेक्टली उलयता. म्हणजे हो सामको फरक. जाली तयारी जाली? हय जाली. आतां कितें घेवपाचें उरलां? आणि हे फळावळ घेवपाची, बारीक बारीक फळावळ घेवपाची भाजी माटोळे खातीर. हय, पातळीची पानां, हे बाकीचे ते. सगळ्यात व्हडलो प्रश्न, गणपतीची मुर्ती बूक केली? हय केली. फाल्यां हाडटले, सकाळीं हाडटले. फाल्यां चवथ केन्नाच्यान स्टार्ट? कारण थोड्या लोकांगेर तय चवथ पंचम आसा. तुमची हे न्हू फाल्यां तय आसा न्ही, फाल्यांच्यान चालू न्हू, फाल्यांच्यान सुरवात न्ही म्हणून. कितें आसा ह्या फाटी माटोळेक रिस्पॉन्स? कारण खरेदी तर करपाकच जाय पूण बायल मनीस म्हणून तुमकां कितें दिसता? सवाय आसा, म्हारग आसा? म्हारग आसा पण जे जाय ते जायच न्हू, घेवपाकूच जाय न्हू, कंपल्सरी आहा न्हू तें. सगळेच लोक घेतात न्ही. सगळेच लोक घेता. तिणें एक बरो पॉयंट मारलो, जाय तें जायच आनी देवा खातीर कोण केन्नाय कमी करना. उमेदीन सगळे खर्च करतात, सगळे फळावर घेतात सगळे. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की कशे तरेन प्रत्येक गोंयकार जेन्ना चवथ लागीं पावता तेन्ना इमोशनल जाता आनी इमोशनल जावन गणपती बाप्पा खातीर आमी जें कितें जाता तितलें करपा खातीर तयार आसता. आनी म्हणून तर आमी म्हणटात गणपती बाप्पा मोरया. बाजाराक भोंवता आसतना आमकां खूब लोक मेळटात आनी अशेंच आसा आमचे काका. तुमचें नांव?
माझे नाव महादेव. महादेव. आणि कितले दीस तुमगेर चवथ? 5 दीस. 5 दीस. गणपतीची मूर्ती बुक केली? हाडून बुक करून दवरला. बुक करून दवरल्या. चवथी दिसा व्हरपाची. हय. आज तुम्ही जेन्ना पळय बाजाराक आयले म्हाका तुमकां पळयल्यार दिसना की तुमी बाजार करपाक, कारण बाजाराक जेन्ना पळय लोक येता तेन्ना बरो सामको आपूण एक सामकी बरी व्हडली पिशवी हे ते घेवन येतात. तुमी सदां भशेन बाजाराक आयले, आतां तुमची जाली खरेदी सगळी? जावना, जावपाची आसा म्हणजे पूण अजून काय खरेदी केली ना. तुमची चवथ खंय? पिशी दोंगरी वास्को. म्हणजे तुमकां शारांतल्यान दुसऱ्या गांवाक वचपाची गरज ना, तुमी रावता त्याच घरांक चवथ? सारकें. बरें पुरो पुरो खंय? तांकां खरेदी करपाक वेळ जाता म्हणून ताणें पुरो म्हणला. एक हात तरी बरो आमी दिवया आनी एक हॅप्पी गणेश चतुर्थी तुमकां. आनी ताणें पुरो म्हणटा तो, कित्याक वेळ जाता न्ही, चवथीची तयारी करपाक नाका. आनी तेय बी सारकें, खुबशे लोक ह्या दिसांनी गडबडीन आसता कारण तांकां प्रत्येकाक चवथीची तयारी करपाक जाय. चवथीचो बाजार म्हणटा आसतना माटोळी जाली, गणपतीच्यो मुर्त्यो पळयल्यो, आमी फोली हार सगळे पळयले, पूण आतां आसा ती पळोवपाचें उरल्या ती मेन फुलां. आनी फुलां अशी म्हणली की फुलांचो बाजारच एक वेगळो आसता. पात्रांव, कितें आसा ह्या फाटी रिस्पॉन्स? कारण फुलां ज्या तरेन मांडल्या त्या तरेन चवथ लागीं पावल्या म्हणून सामकें कळटा, पूण तुमी फुलां विकतात, तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? कितें म्हणपाचें तो म्हणटा काय म्हणपाचें ना, फुलां विकता तशें व्हडले लोक व्हरता. बरें, ह्या फाटी फुलाची रेट कशी कितें? म्हारग खूब म्हारग आहा. कित्याक लागून म्हारग? कारण ते पावस पडटा न्हू थंय पावसाक लागून ते म्हारग जाले. आतां तुमी हो एपिसोड पळयता तितलें म्हणटले, हांवें बी सांगलें काय म्हणून हांकां की पावसाचें रिजन न्ही, हें दी तें दी, पूण ह्या फाटी पावसा कोणाचें अशें चूक करपाची गरज ना. पावस इज रिस्पॉन्सिबल, रेन इज रिस्पॉन्सिबल, पूण गणपती बाप्पा मोरया म्हणटा आसतना चवथीक आमी कोण कांय कमी करचें ना. कितलेंय म्हारग आसल्यार सुद्दां आमी वचून ती वस्त घेतले. हे प्रत्येक गोंयकारान सामकें ठाम मतान एकमतान विचार करून सामकें ठरयलें आसा की गणपती बाप्पा मोरया आनी चवथ आमी व्हडा उमेदीन करपा खातीर आमी गणपती बाप्पा खातीर कितेंय करपाक तयार आसात. जेन्ना चवथीचो बाजार म्हणटात तेन्ना माटोळी कितें ती पळयली, फुलां पळयली, गणपतीच्यो मुर्ती पळयल्यो, पूण फुलां आनीक फळां हें आमी प्रत्येक जाण म्हणटा आनी फळाचें तितलेंच म्हत्व आसता. तुमी हांगा पळोवपाक शकतात वेगळे वेगळे तरेचे फ्रुट्स म्हणल्यारच फळां. तातूंत भितर सफरचंदां म्हणल्यारच एप्पल आसात, केळीं आसात, ऑरेंज, आतेरां आनी अशी वेगळे वेगळे तरेची फळां तुमी हांगा पळोवपाक शकतात. आनी अशें म्हणटात की गणपती बाप्पाक जेन्ना तूं कसलोय प्रसाद दाखयता तेन्ना फळांचो पंचफळांचो प्रसाद जर दाखयत जाल्यार गणपती बाप्पा आनीकय पावता. आनीक माटोळेक बांदपाचे परस चड अशे आमचे जे गोंयकार आसात ते निवेद्याक ही फळां दाखयतात. आनी फळांचें म्हत्व चवथी वेळार तितलेंच आसता जितलें की माटोळेचें सामान. माटोळेकय आमी फळां बांदतात आनी माटोळेचो बाजार जर तुमी पळयलाच, पूण हांगा ज्या पद्दतीन फळां आसात ही सदांच्या बाजारांतलीं फळां न्ही, चवथीची स्पेशल फळां हें पळयल्यारच हांगा कळटा. आनी दर एकलो गोंयकार म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया.
दिसांनी असो खंय माटोव पळयलो न्ही की त्या माटवाक ऑटोमॅटीक भितर सरप जाता. थोड्या माटवांनी सार्वजनीक गणपतीची तयारी चालू असता तर थोड्या माटवांनी गणपतीच्यो मुर्ती करपाची तयारी चालू असता. पूण आज जेन्ना हांव ह्या माटवाक भितर सरलो तेन्ना चालू आशिल्लें कितें वेगळेंच आनी तें म्हणल्यार चवथीचें खाण. चवथीचें खाण म्हणलें की लाडू, शंकरपाळी, चकऱ्यो, नेवऱ्यो आनी खूब कितें येता. तेन्ना आमी पळोवया माटवाक आमकां कितें वेगळे तरेचे पदार्थ, कितें वेगळे तरेचे खाण, जें खाण मागीर सुकें किंवा वज्याचें खाण आमी म्हणया तें आमकां पळोवपाक मेळटलें, तें आमी पळोवया. तुम्ही पळोवपाक शकतले की हांगा कशा पद्दतीन हांगा चकऱ्यो, लाडू खूब तरेचे आसा. ते कसले ते बी आमी तिका विचारया. आनी त्याच पद्दतीन लाडू पळयल्यार सामके रूच येता. कसले लाडू? आटा लाडू. आटा लाडू. आनीक त्या आटान तुका प्युअर घी, बदाम पावडर, शुगर आनी वेलची. रूच आयली आमकां. अशे लाडू पळयले की हरशीं म्हणून पळय खावन पळया. पूण ते हांव असो कॅमेराचेर खावचो ना. मागीर असो कॅमेरा बंद केलो की ती म्हाका दितली ती हांव वेवस्थीत खातलो आनी वतलो घरा कडेन. बरें, आनी कितें आसा तेंय आमी पळोवया. चवथ म्हणलें की नेवरी आनी मोदक हे आमच्या सगळ्याच्या दोळ्या मुखार येता. आनीक तुमी पळोवपाक शकता त्यो पळय नेवऱ्यो दोन तरेच्यो असतात, एक तीख आनी एक गोड. आनी त्याच प्रमाणे आनीकय ताका सबटॉपिक्स आसता. हांव सबटॉपिक्स इतल्या खातीर म्हणटा, म्हाका आनी दुसरो शब्द वापरपाक येना. मॅडम, कशें चल्ल्या चवथीची तयारी आनी कसो आसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स बरो आसा. येता कस्टमर आनी सोंपता आमचो माल सारको. हे न्यू युनीक पापड आसा सगळी. हे न्यू युनीक पापड म्हणल्यार तळपाचे? हय, तळपाचे, मायक्रोवेव फ्राय. ओके. म्हाका दिसता चवथीक आमचें सगळ्यांचें जेवण आसता तें स्पेशली आसता. ताका स्पेशल सामके बरे तरेन हे तयार केल्ले पापड म्हाका पळोवपाक मेळटा. हे नेवरी आसा ते होम मेडेड नेवरी आसा. आनी हे नेवरी आसा ते एकदम बेस्ट. म्हटल्यार हेतून हेल्दी नेवरे. हेतून आमी गोड घालता, सगळे घरची पद्दती, सगळे आयटम्स आसा ते सगळे घालता. एवरीथींग इज होम मेडेड. तिणें हेल्दी नेवऱ्यो म्हणले म्हणून सांगता. कालच म्हजो एकटो फ्रेंड जो जिमाक वता तो म्हाका म्हणटालो आपूण ह्या वर्सा नेवऱ्यो खावचो ना रे. नेवऱ्याक म्हणपाक लागलो हें आसता तें आसता, अशें जाता तशें जाता, आपल्याक कोता येना. आतां म्हाका दिसता तिणें हेल्दी नेवऱ्यो म्हणल्या म्हणजे ताणें हांगा येवचें आनी ह्यो नेवऱ्यो खावच्यो, कारण दीज आर हेल्दी नेवऱ्यो. बरें, म्हाका एक सांगात, हेल्दी नेवऱ्यो, हे नेवऱ्यो, ते नेवऱ्यो मागीर ह्यो गोड काय तीख? ना, हे गोड, पण हेतून आमी गोड नेवऱ्यो, पण हेतून आमी साखर काय घालना. गोड हा हेतून, मूग हा हेतून, चण्याची दाळ घालता, खोबरं घालता, आमी तीळ घालतात. ते सगळे आयटम्स आसा. सो वीच इज फॉर हेल्दी फॉर ईच अँड एवरी पर्सन हू कॅन हॅव इट. इवन इफ अ पर्सन इज डायटिंग, वॉट एवर इज डुईंग, देन ही कॅन हॅव दीस नेवरी. दॅट गुड द नेवरी इज. म्हाका दिसता अंदू सगळ्यांनी चवथ बरी वचपाची आसा. नो एडेड शुगर, गोड आनी त्याच प्रमाणे हेल्थ. लाडू बीन सगळे आसा. दॅट इज ऑल्सो बरें. तुमी तांचे हांगा उलयतात. म्हाका एक गजाल हांगा जाणून घेवपाक जाय. हांव हांगा जेन्ना भितर सरलो वेगळे वेगळे ग्रुपाची नांवां म्हाका हांगा दिश्टी पडटात. म्हणजे तुमचें हें आतां सगळें अशें महिला मंडळ काय आनी कसलें ऑर्गनायझेशन? महिला मंडळ सर. It is actually a village organization. Each is a SAG group, means Om Sai Self-Help Group, Rudra Self-Help Group, whatever these all groups are self-help group from the region Chikalim. And after all, they come together and a village organization is formed. That is called our village organization, SSV Village Organization. So आता हे कितले वर्ष झाले तुम्ही करता? Actually this organization जावन आता this is the third year आमचे स्टार्ट. म्हणजे हे आम्ही घालता म्हणजे बरे 2 वर्ष जाले. चौथं वर्ष आमचं चालू आसा. वी आर डुईंग दीस. ओके. आनीक दुसरें म्हणजे आतां केन्ना म्हणल्यार तुमचें एक्झिबिशन चालू आसपाचें? कारण चवथ परा फाल्यां तय. तुमच्या खुबश्या जाणांच्या घरा कडेन तय आसतली आनी चवथ तर सगळ्याच्याच घरा कडेन आसता. म्हणजे केन्ना लास्ट? आमच्या लोकांक जायच न्हू. आमची चवथ आमी करतलेच सेलिब्रेट, पूण हेय जायच न्हू लोकांक. मागीर आमी आमच्या घरांतले करूया. सायमल्टेनियसली बोथ द थिंग्स. आता एक प्रश्न म्हाका जाय तो विचारता.
लोकांक हें जायत आनी चवथ जातकीर बी तुमी खंय हें विकपाचे आसात, कारण हांव असो मनीस जो चवथ जावचे पयलीं कांय खायना आनी चवथ अशी जाली गणपती बाप्पा पायलो की मागीर म्हगेलें बगा स्टार्ट. कितें आसा आमी दिवपाक शकता, बट देर शूड बी अ शॉप. आमकां एक शॉप, एक फिक्स शॉप मेळ्ळे ऑर समथींग वी गेट अ हेल्प, देन वी कॅन डू इट ऑन डेली बेसीस ऑल्सो. पूण आमकां जाय तशें म्हणल्यार कितें स्पेस आमकां स्पेशली दिले. आतां हय आमी सदां करपाक शकना न्हू, हें माट्टो तो आमकां काडचोच पडटलो तो. तुमकां ते शॉप जाय, हम शॉप दे देंगे, ते आतां चवथीचो न्ही, ते मागीर इलेक्शनाचो प्रोग्राम करता तेन्ना मागीर उलोवया. बट एनीवे थँक्यू सो मच आनी खूब बरे पदार्थ अशे तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटले. ऑर्डर जायला तुमकां खंय फोन नंबराचेरूय जाता न्हू. आतां ऑर्डरी घेता, फोन नंबर तूं व्हरपाचें आनी ऑर्डर दिवपाची तुका कितें जाय तें, कळ्ळें तुका. ऑर्डर दिवपा खातीर म्हाका दिसता वेगळे वेगळ्यो पद्दती हांगा तांणी काडिल्ल्यो आसा. म्हणजे नंबर दिल्यार सगळे ऑर्डर करतात, हें आमकां प्रत्येकाक खबर आसा. आनीक आमी जेन्ना चवथीचें खाण म्हणटात, चवथीची माटोळी म्हणटात, चवथीची फुलां फळां म्हणटात, तेन्ना आनीक एक चवथीक सामकी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आसता, ती म्हणल्यार गणपती बाप्पाक दाखोवपाची आरत आनी आरतीक भितर घालतलो कापूर आनी त्याच प्रमाणे उजवाती, ज्यो तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटल्यो. वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ब्रँडींग केल्ल्यो ह्यो उजवाती आसात आनीक वेगळ्या वेगळ्या कलराच्यो उजवाती आसा, म्हणजे फ्लेवर्स. आनी म्हाका दिसता त्यो उजवाती लायतकीर फक्त त्यो उजवाती नांवा पुरत्यो न्ही आनी उजवाती कामा पुरत्यो न्ही, तर ह्यो उजवाती आसतल्यो वासाच्याय पुरत्यो, कारण वास ह्या उजवातींतल्यान बरो घमघमीत येतलो हें ह्या उजवातीक पळयल्यार कळटा. हांगा कोण ना? कोण ना दिसता रे, कित्याक म्हणजे कोण ना म्हणजे काडून व्हरप ना, येतली ती. हे तुमी पळोवपाक शकतात टेबल क्लॉथ्स. थोड्या घरांनी कितें आसता, जे मेज आसता किंवा जे मंडप दवरतात ते कितें एक वेगळो पाट आसता किंवा कितें अशे तरेचे सिमिलर कितें आसता, तेन्ना सगळीच फोली लायतात अशें ना, थोडे जाण टेबल क्लॉथूय घालतात. हांवें खूब कडेन वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन अशे टेबल क्लॉथ्स वापरिल्ले पळयल्या, ते तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटात. वायलां आसा ती आमी फक्त चवथीक लागून स्पेशल न्हेसतात. हे टेबल क्लॉथ न्ही, म्हाका पळयलगीर टेबल क्लॉथ शे दिसले, पूण ही खंय कितें कितें ही आमची सवारी वायलां आमी स्पेशल गणपती खातीर न्हेसूंक घेता. कॉटनची वायलां ती वायलां आनी हांव तांकां बरो नेटान सांगता टेबल क्लॉथ म्हणून. देवा म्हज्या सारकें आयका रे, टेबल क्लॉथ आसतातच, पूण ही खंय सद्याक वायलां जी णववारी बायलो न्हेसतात चवथीक, खास करून गणपती पावयता आसतना आनी फुगड्यो घालता आसतना. बायलां ही आमी स्पेशली मुद्दम गणपती खातीर स्पेशली न्हेसतात आनी मुद्दम ही व्हरतात, त्या खातीर आमी स्पेशल दवरता हांगसर. ही फक्त विकपाक तुमी दवरल्या काय तुमचे पैकीच कोणें तयार केल्ली काय ऑर्डर केल्ली? ना, आमी ही ऑर्डर करून घेवन येयल्यात, आमी तयार करूं ना, आमी आनी ती आमी हांगसर विकून घे. खूब बरी गजाल आसा. म्हणजे तुमी पळयलां आसतलें की सवारी णववारी ह्यो हांगा सगळें पळोवपाक घेवपाक मेळटा आनीक चवथीची तयारी ही फक्त आनी फक्त अशीच चालू जाता. हें आमकां आज वास्को वाठाराक येतकीर हांगा कळ्ळें आसा आनी खास करून आज चिखले आमी पळोवपाक शकता कशे तरेन खाण जें वज्याचें खाण जें वज्याकच लागून अशें न्ही, पूण नॉर्मली सुद्दां आमी जर तर एक च्या किंवा सॉफ्ट ड्रिंक पासून जर तर सांजच्या वेळार जर कितें घेतलें किंवा मदीं सुद्दां टायमपास म्हणून खातलें जाल्यार हे जे पळय घरगुती आयटम्स आसात, शेव जावं, चिवडो जावं, चकरी, लाडू, शंकरपाळी, जें कितें आसा तें आमकां खावपाक सगळ्यांक आवडटा. आनीक एक गजाल हांव तुमकां सगळ्यांक आज मुद्दमून दाखोवपाक सोदतलो, तें म्हणजे कितें तरी वेगळें जें आज आमकां खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. तुमी मातशें सांगपाक शकतात की एक्झॅक्टली हें कितें तें? हे तोरण सर, हे हातीसून करता आमी वुलनाचे. हे दाराक लावपाचे, खंयचे वेगळे वेगळे दार आसात स्पेशल चवथी खातीर केल्ले तिनी. ही ती तोरण करपी तिने आपूण जावन केला घरा. ही ती तोरण करपी म्हणल्यार ती म्हणजे तूं सांगनाका हांव सांगना, हांव सांगनाका तूं सांग, अशें जाल्लें आसा. चवथीक कसो घुसपागोंदळ करून उडयता मरे. बरें, एनीवे तशें कांय प्रॉब्लेम ना. बरें, पूण म्हाका एक सांगात, म्हणजे ही जी तोरण पळय तुमी केल्या फक्त डिझायन्स काय, हे डिझायन्स कितें सिग्निफाय करता, कितें हाजें म्हत्व तुमी सांगपाक शकता थोडें? सर, हे डिफरंट डिफरंट डिझायनाचे केला आमी, तुमी पळोवंक शकता. हे फुलाचे आसा. तशें आतां बायलांक कितें आतां क्रिएटिविटी जाय, सो बरी क्रिएटिविटीची खातीर तुमी घेता. आतां पॅटर्न बरो आहा. हो एक बावल्यांचो केला आतां. सो डिफरंट डिफरंट आसा. आतां पयलीं कितें सिंपल गावतालें आमकां, आतां न्यू न्यू कितें येयला, युट्यूब्स बी कितें आसा पळोवपाक शकता आमी, डिफरंट डिफरंट करपाक शकता. सो तिणी तशें केलां तें. हे तुमी केल्लें आसा स्वता हातान? घरा कडेन केलां आमी. आतां स्पेशल चवथी खातीर हाडला विकपाक. तर तुमी पळयलां आसतलें की चवथ म्हणल्यार फक्त आमकां दिसता तितलेंच न्ही,
ताज्या भायरय अश्यो खूब गजाली आसतात ज्यो आमकां पळोवपाक मेळटात. तोरण हांगा तुमी पळयले आसतले कशे तरेन वेगवेगळे डिझायन्स करून तांणी स्वता हातान हांगा त्यो शिवून तोरण तयार केल्यात तुमच्या दारांनी लावपाक, गणपती बाप्पाचे बरे तरेन वेलकम करपाक. आनी म्हणूनच तर आमी म्हणटात की गोंयकाराची प्रत्येकाची चवथ ही अशीच आनी अशीच आसता आनी तयारी अशीच सुरू आसता जेन्ना प्रत्येक गोंयकार म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया. अशें म्हणलें की वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी आशिल्ले लोक म्हणजे जे गोंयकार जे भायल्या राज्यांनी कामाक वतात किंवा दुसऱ्या देशांनी कामाक वतात ते गोंयाक परततात आपल्या घरा कडेन गणपती बाप्पाचें स्वागत करपाक ते परतून येतात, चवथी खातीर परतून येतात. आनी तुमी म्हज्या फाटल्यान पळोवपाक शकतात हांगा दाबोळेचो विमानतळ आनी अशीच जी विमानां ह्या दिसांनी लँड जातात तेन्ना अशेच गोंयकार खंयच्या खंयच्या वेगळे वेगळे कडेन जे स्प्रेड जाल्ले आसात ते हांगा गोंयाक चवथी खातीर येतात. तर आज आमी आशिल्ले वास्को वाठारांक कारण वास्कोचे लोक कशे तरेन बाजार करतात, हांगा बाजार चवथीचो कसो भरला हें आमी वास्को सगळें पळयलें. आनी म्हणूनच तर म्हणटात गणपती बाप्पा मोरया कारण चवथीची तयारी अशीच चालू जाता आनी चवथय अशीच चलता. पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत, चवथ स्पेशल ओनली ऑन RDX गोवा.